नमस्कार गोंयकारांनो. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे की आमी केपें आमचे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी विजिटाक आसले आनी अशेंच भोंवता आसतना आमी काही विलेजांसां मेळटाले आनी तेन्ना आमकां हेचे पयलीं तें फोन करून सांगलें फाटल्या दिसांनी प्रिंट मिडियाचेर एक न्यूज येयल्लो. सो आमी एक त्या जाग्यार पावले. बारशें पाडी पंचायती पडटा हो गांव खंयचो पाडी पंचायती कार्यामळ हो गांव. व्हिडिओ वाटत परत स्टार्ट करूं. नमस्कार गोंयकारांनो. आज आमी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमची विजीट आसली. काही लोकांक मेळपाक जाय आसलें अशें आमी विजीट करता आसतना जेन्ना आमी आमचे पाडी बारशे गांवांक एक पावले आनी ते पारयमळ ह्या गांवांक पावले आनी ते काही विलेजर्स आमकां मेळ्ळे आनी ते आमकां सांगपाक लागले की हांगा एक डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट चलता आनी मेन म्हणल्यार कितें चलता तें कोणाकूच खबर ना. सद्याक ते शवाळे हाडून तेंचें काम केलां, काम करता हें करता आनी हेचे पयलीं एक पेपरारी न्यूज येयल्लो की असो असो कितें प्रोजेक्ट जाता. पण सांगपा म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचें अशेंच आसता तशें जें अनवॉन्टेड थिंग्स करप, कांय करप ना, लोकांक सांगप ना. म्हणजे ते लोक बरे पंचायतीक गेल्ले तेंचे विचारपाक बाबा तुमचे कडेन कितें परमिशन्स आसा कितें आसा जाल्यार पंचायतीन तांकां सांगलां की कांयच परमिशन्स ना, कांयच एनओसी ना आनी तांकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. सो आमी ते विलेजर्सांक मेळ्ळे, तेमी सांगलें आमकां अशें अशें चलता म्हणून. सो अशे तरेन गव्हर्मेंट जो म्हणटा की बाबा आपलें काम अशें चलता आनी आमी अशे तरेन काम करता जाल्यार हें विदावट इन्फॉर्मेशन हें हांगा येदें व्हडलें काम चलता. आमी आतां फ्लायींग स्क्वॉडाक फोन केल्लो. तेमी सांगलां की ते इतले बेगीन पावचे ना, पूण तांकां आमी कॉल केला. सो आतां आमी कंट्रोल रुमाक फोन करतले. सो मुखार तुमकां हांव आमचो रोबोट उलयतलो कितें आसा तें. सो विशालान सांगलां जे आमी लोकली आमी इश्यू घेवपा येयल्ले कांय कारणां लागून, पण लोकल्सांनी हेगेर आमकां स्ट्रेस घाल म्हणून सांगलें बाबा हें कितें जाता आमकां कांय खबर ना. कोणाचे तोंडांतले जे पळय लोकल लिडर्सूय आहाय तेंच्या तोंडांतल्यान कांय आयकय ना म्हणटा. मागीर आमी चवकशी करपा जाय म्हणून पंचायतीक गेल्ले, दोनूय पंचायतीक गेले. ते म्हणटा ते क्लूलस, ते म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, समथींग न्यू म्हणटा आमकां केन्ना पळोवं ना, कांय आयकों ना, कांय ना. इसली खबरो पंचायतीक आहा. पूण आयको मातशें हें दिसता की येदो व्हडलें मॅसिव डिस्ट्रक्शन जाता आनी पंचायतीक खबर ना म्हळ्यार हांसपाची खबर. ओके, दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां म्हायती प्रमाणे आतां काल प्रिंट मिडियाचेर येयलां. प्रिंट मिडिया सांगता की फिशींग कितें येत म्हणून, फिशिंगाचो फॅक्टरी कितें येत म्हणून. आनी सपोज ही फॅक्टरी येयली, इतलें मॅसिव डिस्ट्रक्शन करून इतलें झाडां पेडां मारलें, हांवें कितलीं मारलें तें आमी तोंडान सांगपाक गरज ना. पूण ही फिशींग फॅक्टरी तर येता जाल्यार ही फिशींग फॅक्टरींक सोबता, इतलें मॅसिव डिस्ट्रक्शन करून सोबता फिशींग फॅक्टरी. आनी फिशींग फॅक्टरी येयली जाल्यार ह्या उदकाचे ही हांवें तांकां केल्ली ड्रेनेचे जे वॉटर फ्लो जातलो तो खंय पावतलो, तो आख्खो गांवांत वयतलो, आगोंदेच्या गांवांत आनी दोनूय वटेच्या गांवांत वयतलो. आनी तांकां तेंचें वॉटर पंपींग तें हें हितूंक वचोन तें कंटिमिनेट जावपाचो चान्स आहा. आनी लोक सांगता हें उदक आमचें कंटिमिनेट जातलें म्हणून. आनी थ्रू आवट ऑफ फ्लो वचोन आगोंदा हितून वचपाचो, दर्यार हितून वचपाचो जाल्यार इतलें डिस्ट्रक्टीव वे आसा. आनी तुमी हें करपाक तुमची विचार गव्हर्मेंटाचो कांयच दळ ना हेगेरू. वो तूं सॉंग कोत्ता तूं की आमकां कांय खबर ना, कोण कितें करता तें खबर ना म्हणून. आतां हे जो प्रॉब्लेम जातलो तुमकां कांय जावपाना, तुमकां कोण कितें करपा तें करतले. पूण विलेजर्सांक हे केपेंचे विलेजर्सांक आमी सांगपाक गरज ना. तुमी येवन पळय त्या उदकाचो कितलो प्रॉब्लेम आहा तो. आनी आगोंदेचे जे काणकोणचे एडजस्टंट टू काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी ती खोला आहाय. सो एडजस्टंट आगोंदा गेलो म्हणटकीर काणकोण आहात आनी केपें दोनूय. एकलो आहा तो काँग्रेसीचो, एकलो आहा तो बीजेपीचो. तो बीजेपीचो आहा तो आहा स्पीकर आहा काणकोणचो. आनी हे सगळी हें जाता डिस्ट्रक्शन जातलें. हिंग हें डिस्ट्रक्शन जालां, पूण उदकाचें डिस्ट्रक्शन जातलें. मेळसाण जातली ती आगोंदेच्या गांवांत पावतली. आनी आगोंदेचो तो आहा तो आमचो स्पीकर आहा जाल्यार हो स्पीकर कितें कोत्ता, स्पीकराचे कान बंद आनी दोळे फोन करून कित्याक आहा हो. जेन्ना कोणूय बरो MLA प्रश्न मांडटा तेन्ना फकत रमेश तवडकर म्हणटा स्पीकर बस रे बस रे बस रे बस रे. ऑल द टायम तो स्पीकर फकत ना रमेश तवडकर आपले फकत ना ते तोंडांतलें एकूच आयको येतालें बस रे बस रे बस रे. जेन्युइन इश्यू जे आमचे MLA मांडटा, स्पेशली आमचो विरेश बोरकर जे जेन्युइन इश्यू मांडटालो गोंयभरचे, तेन्ना हे स्पीकराच्या तोंडांतल्यान बस रे बस रे बस रे. आतां तुजे आख्खे आगोंदेचो गांवार जाता हे हेका लागून, हे प्रोजेक्टा लागून, खोलाच्या प्रोजेक्टा लागून ते सगळे हे जावन. आनी हिंगाचोय
हे MLA कित्याक खबर ना, ते काँग्रेसीचो MLA आहा तो एल्टना कित्याक खबर ना? एल्टना खबर, अरे मॅसिव्ह डिस्ट्रक्शन मरे, आणि तू खबर ना म्हणे असा, तुमकां तर खबर ना, यो युजलेस एज MLA. तुम्ही आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह खबर ना, तुमकां तर गांवचो मोग खबर ना, कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तर तुमकां पडोंक ना. बेटर रिझायन. बरे मनशाक निवडून हाडया आमी. तुम्ही आश्वासनां जी पळय दिताली आमी एनवायरमेंटलिस्ट, आनी पूण हो आपूण तो आतां तुमगेलो एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून तो तुमचो मोग खंय गेलो तुमचो? एल्टनाकूय विचारता हांव. मॅसिव्ह डिस्ट्रक्शन चलता दोगांयकूय, आनी हेजो इफेक्ट आगोंदाक पडटलो. एका तावडकाराकूय विचारता, फकत ना तुका असेंब्लीक बस रे म्हणून लागतलो. तूं आहा एक नमुनो असो, तावडकाराक सांगता, तूं नमुनो असो आहा जे पळय बरे विचार मांडटा तेगे तूं आडकोळ घालता. तुवें आनी कांय बरें करूं ना, आडकोळी शिवार तुवें कांयच बरें करूं ना, तावडकाराक सांगता. आनी म्हाका दिसता दोगांयची तुमची सहंगा तुमकां दोगांयकूय खबर आहा, लोकल बॉडीकूय खबर आसतली, आनी लोकल बॉडी खबर ना जाल्यार आतां तुमी हेजेर एक्शन घेवचें, आनी हो प्रोजेक्ट कितें आहा तो हेजेर मारूंक जाल्लो. हिंगा कांयच ना, ही आसपूस पासूस कांयच ना. पंचायत म्हणटा आपले खबर ना. आतां TCPक आमी फोन मारला, जे परी विशालान सांगलां, आतां ते येवन हेजेर कितें एक्शन घेता तें पळोवपाचें. आनी हें जाता तितलें असलें डिस्ट्रक्शन आमकां नाका, आनी हें बंद जावपाकूच जाय. तुमी टोटली वयतले वडे चारूय कणशांनी एनवायरमेंटाचो डिस्ट्रॉय करून उडयला. आनी उदकाचो कितलो प्रॉब्लम आहा, आनी एकदां सांगता कितलो उदकाचो प्रॉब्लम आहा हिंगा केपेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी आगोंदेच्या गांवांत उदकाचो प्रॉब्लम आहा. आनी हो तर प्रोजेक्ट जालो, वॉटर कंटेमिनेट जातले, हे दर्यांक वयतले, ह्या सगळ्याकूय माल. तुमी पयशे करूं जाय म्हणून कितेंय कोताय, कसले प्रोजेक्ट हाडटले तेजी स्टडी आसना, कांय ना, कांयच ना. आनी एकदां सांगता, हो बस रे म्हणटा तो ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आसतलो, पूण बस रे म्हणटा यो, आनी हिंगाय कितें जाता तें पळय स्पिकर तूं एको एल्डना कडेन उलय, दोगांनी मेळोन हे सुटावें कर, हें लोकल बॉडी बी घेवन. आतां TCP येयलो म्हणटा TCP कितें एक्शन घेता तें पळोवया हेजेर. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार हांगा लागीं न्हंय आसा, सो हो जो प्रोजेक्ट जाता तो मेन म्हणल्यार एनवायरमेंटा प्रोटेक्ट करपी प्रोजेक्ट आसपा जायो. कित्याक फाल्यां टोटल एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जातलें. ह्या न्हंयचें उदक खंय शेताकय वयता, सो तेंय आसा. आनी आमचे गांव भाव पळय हे लागींचे हांगा सगळे लोक आसा तेंकांय कांय खबर ना. सो तुमी कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेनासतना तुमी तुमकां जाय तें करता, आनी मागीर तुमी डेव्हलपमेंट करता, आनी तेंच उदक खंय पळय तें खाता. हो आमचो गांव भाव तो आतां म्हाका सांगता की तो खंय तुमचो ST भाव उठाक खंय तो झगडलेलो, तेणें आपल्याचें माग दाखयलो पळय हांगा. तुम्ही सगळे आंदोलनां करता, हें करता तें करता तितल्या पुरतें, आनी तुमी तेंची लिडर जावन बसता, पूण ते लोकांक तुमी थंयच दवरले आहा बसून वचून. सो ही तुमची लायकी कसली ती म्हाका खबर ना, पूण तुमी तुमचो गांव हो जो एक सैमान नटलेलो गांव तो तुमी काबार करपाक सोदता. आतां हांगा जर कसलोय प्रोजेक्ट येता तेजो हांगा बोर्ड लागपा जाय, होर्डिंग लागपा जाय, परमिशन हें करपा जाय. पंचायती गेल्यार पंचायत म्हणटा आपल्याक खबर ना. खंयच्याय म्हाका शुअर सांगता, खंय डेप्युटी कलेक्टरा वचून विचारलें जाल्यार ती म्हणटली आपल्याक कांय खबर ना. हेच तुमचें उतर आसता. सो लास्ट मेसेज तुमकां ही, तुमी कितें करता आनी तुमी स्वताक तुमी कितें करता तेंय आमकां खबर ना. सो आमी आज फक्त एक विलेजीक आमचे दुसरे एक इशूक लागून येयल्ले, तेन्ना आमकां हें मेळ्ळें म्हणून त्या लोकांक विचारलें आमी, तांकां कांयच खबर ना म्हणून हो आज आमी इशू घेतला. आनी हेजे मुखार आतां तेजो पळयतलें आमी खंय कितें करता. बरे स्थानीक आमदार आहा तेकाय मेसेज पावतली, सो तोय तेणेंय आपलो स्टेटमेंट दिवचो, नाल्यार हांगा येवन पळोवचें बाबा कितें चलता तें. सांगपाचें म्हणल्यार विशाल बाबान तुमकां रुपट बाबान सांगलां कितें चलता तें हांगा. सो प्रिंट मिडियान बी असो आवाज केल्लो की हांगा एक फिश मिल प्रोजेक्ट आहा, आनी जो फिश मिल प्रोजेक्ट जर आयलो जाल्यार हांगा 2 विलेजी खूब त्रास जालो. मेन म्हणल्यार दुसरे आगोंदा आनी पयलीं म्हणटा आमगेली खोला. कित्याक खोला लोकांक हें उदक फाटल्यान जी न्हंय आहा तें न्हंयचें उदक खोला लोकांक पंप जाल्लें वता, आनी तें उदक जर पाड जालें जाल्यार तें लोकांक पिवपाक मेळपाना. कित्याक ऑलमोस्ट 60% खोला वयले त्या न्हंयचेर डिपेंड आसा. आनी तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार ती न्हंय जर सकयल व्हांवता पळय थंय लोक फिशरी करता, आनी ते फिशाक सुद्दां ते खूब पॉल्युटेड फीश मेळटा मागीर. सो खोला पंचायती सरपंचाक रिक्वेस्ट करता की ताणें हांगा येवन एक्शन घेवपाक जाय. तशें बार्शी पंचायतीच्या सरपंचान तुमी सांगताले उदक आमकां की आमकां कांय खबर ना, तुमकां कांय नोटीस आयली ना, कांय ना. सो तुमकां रिक्वेस्ट करता की हांगा येवन मातशें तुमी चॅक करा आनी हाजेर मातशें ताबडतोब एक्शन घेयात.